खातीर आता रिवणा नवी सुवात दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान काढली अधिसूचना फुडली प्रक्रिया करतले शिक्षण खाते मंत्री फळदेसायाची माहिती। मोगोचो फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकर पेडणे जमीन झोनिंगाच्या फावरांत 1,44,00,000 चौकण मीटर जमनींचे रूपांतरण नगण्य। संजीवनी साखर कारखान्यान बेगोबेग सरकारान इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दिवची उसकारांची मागणी सयत मेळे मंत्री सुभाष फळदेसायाक। दूधसागरार पर्यटन हंगामाक सुरवात शिस्त पाळात पर्यटकांच्या सुरक्षेची जतनाय घेयात आमदार गणेश गावकाराचे आवाहन। मडगांव स्टेशन रोडावेले अतिक्रमण काडपाचे आमदार दिगंबर कामतीचे निर्देश। कामतीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि हेरां सयत केली रस्त्याची पळोवणी। सरकारान 100 रुपया सबसिडी दिता म्हूण सांगून 2 रुपयाच दिली सबसिडी। 4 रुपयांक फटयले नेसायच्या शेतकारांचो आरोप। आता खबरो विस्तारांत। प्रस्तावित IIT प्रकल्पा खातीर आता सांग्यार रिवणा नवी सुवात अधिसूचित केल्या। दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान हे विशींची अधिसूचना जारी केली। हे विशींची फुडली प्रक्रिया आता शिक्षण खाते करतली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंयांत IITचो प्रकल्प गाजता। पयली लोलया, उपरांत सांग्यार, उपरांत सत्तरी आणि आता परत IIT भोवन सांग्यार रिवणा पावल्या। रिवणा आता 11 लाख चौखण मीटर जमीन सरकारान अधिसूचित केल्या। रिवणा 4 सर्वे नंबर मिळून ही 11 लाख चौखण मीटर जमीन आसा। IIT सांग्यारूच जावपाक जाय हे विशयी आपणे वेळोवेळ मागणी केल्ली। आता रिवणा नवी सुवात अधिसूचित केल्या। फुडली प्रक्रिया शिक्षण खात्यान करपाची अशें थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो। IIT जे नोटिफिकेशन काढला साऊथ गोवा कलेक्टरेटांतल्यान तर तुमची कितें ओपिनियन आहा? नोटिफिकेशन म्हजे कडेन खबर ना। IIT विशय हो आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पळयता। म्हजी मागणी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन IIT सांग्यार जावपाक जाय। जमनीचें आयडेंटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी हाची फुडलो प्रोसेस आसा। म्हजें काम जालें। हाची फुडलो प्रोसेस आसा तो आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री आनी बाकीचे जाणां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं बाकीचे सगळे पळयतले। आनी जे जमीन जी घेतली म्हणटा ती रिवणा अशें म्हणून आयकलां पेपरान। हय, रिवणा आमी प्रपोज केल्ली आसा। सो ती रिवणा येतली। गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान गौरी सतरकार। पेडणे जमनीचे झोनिंग प्लान वादाचेर मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान महत्वाचे विधान केला। पेडणे हो गोंयचो सगळ्यांत मोठो माल। थंय जायते व्हडले प्रकल्प आयल्यात। तर 1,40,00,000 चौखण मीटर जमनीचे झोनिंग बदलप ही नगण्य गजाल अशें ढवळीकर म्हणटा। पेडणे जमीन झोनिंगाच्या वादात आता सुदीन ढवळीकरान महत्वाचे वक्तव्य केला। आपल्या स्वताच्या पक्षाचो आमदार जीत आरोलकराचे भूमिकेकडेन फारकत घेत सुदीन ढवळीकराचे मंत्री विश्वजीत राणेचे भूमिके वटेन भाष्य। सुदीन म्हणटा पेडणे सारकिल्या गोंयच्या सगळ्यात व्हड म्हालात 1,44,00,000 चौखण मीटर जमनीचे रूपांतर म्हळ्यार कांयच न्ही। स्पोर्ट्स सिटी थंय आसा। थंय आमचे झोनिंग गेमिंग झोनिंग आसा। त्यानंतर नवी 5 स्टार हॉटेल आसा। फाल्यां सकाळी मांद्रे पेडणे बीन चेंज जायत एनीथींग बिकॉज ऑफ मोबायल आमी लक्षांत दवरपाक जाय। आनी 1,40,00,000 म्हाका दिसता पेडणे इज द बिगेस्ट तालुका इन गोवा एज पर माय नॉलेज। म्हाका जी नॉलेज आसा त्या प्रमाणे आनी कंपेर्ड टू दीस बिगेस्ट तालुका 1,40,00,000 इज निग्लिजिबल। आपल्याच पक्षाच्या आमदाराच्या भूमिकेआड सुदीनाचे हे वक्तव्य खूप कितें सांगून वता। ढवळीकर आणि विश्वजीत राणे हे दोगूय राजकीय इश्ट। सुदीनाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव करून घेवपाक विश्वजितान दिल्लीत उतर घालिल्ले म्हणून राजकीय विश्लेषक सांगतात। घडये हाकाच लागून ढवळीकरान आपले पक्षाच्या आमदारा आड भूमिका घेत मंत्री विश्वजीत राणेचे भूमिके वटेन ओडले आसूये अशी चर्चा आता सुरू झाल्या।
ताजो इंडिविज्युअल इश्यू पेंडिंगाच्या खातीर करता बरोबर तो करता पूण तें कितपत सक्सेस जातलें कितें जातलें इवन आतां जें कितें पळय झोनल प्लॅन केला पयलींचे 6 मिटर आतां कोण तरी म्हाका सांगलें इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो रस्तो गेला तो 5 मिटराचो आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी जर 5 मिटराचो रस्तो आनी थंय जर 200 प्लॉट आसा 5-5 हजाराचे कशें जातलें आमी तो विचार करपा जाय येदो व्हडलो मोपाय एअरपोर्ट थंय आयला मोपाय एअरपोर्टार जर 5 मिटराचे रस्ते केले कशें जातलें नवे नवे गोश्टी थंय येतल्यो आतां त्यो जाय की ना हें पेंडिंगान दवरपाचें हांवें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संजीवनी साखर कारखान्यांत इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकारान बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हूण ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी. सरकारान प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हूण ऊसकारांक आशा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. सरकारान संजीवनी साखर कारखान्यात बेगोबेग इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दिवची म्हूण ऊसकारांची मागणी. जर इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हूण ऊसकारांक आशा. आमी आमच्या शेतकार भावांक सांगता आज ना फाल्यां सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की बाबा आमकां उसा गोंया मार्केट म्हणजे एक ऊस घेवपी ती मागीर इथेनॉल फॅक्टरी जावं शुगर फॅक्टरी जावं ना गोडाची फॅक्टरी जावं पूण आमकां उसाला मार्केट जाय आनी तें मार्केट सरकार अवेलेबल करून दितलो आज ना फाल्यां आमी हांगा ऊस रोयतले परत एक ना ही आमकां सामकी हें आसा भाव हें मनांतल्यान हें आसा तेन्ना सरकारा म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की जात तितले बेगीन तेणें हो प्रोसेस कंप्लीट करून आमकां शेतकाराक एक वाट दाखोवची नव्यान ऊस रोवपा आनी जेणे करून परत आमी जे पयलीं कशें ऊस रोवन सुके आसताले तशें आमकां सुकी रावपाक आनी मार्ग दाखोवचो. आमकां सीएमान सांगलें तुमी तुमच्या हेका सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा मेळा आमचो आमदार तो त्या भागांत चड ऊस आसा आनी तेजे फुड्यान तुमची सगळी समस्या मांडात तो आपणा फुड्यान उलयतलो आनी तो फुडाकार घेवन तेजें हें करून ताका तुमी एप्रोच तेकाच जाय आनी थंयच्यान आपणाक मॅसेज येयना कितें म्हणटी तुमकां कोण मेळ्ळा कितें तें सगळें आमी आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा मेळोन तेणें आमच्या सीएमा फुडें व्हरोन त्या मनशाक व्हेला आनी तेणी इंट्रस्ट दाखयला फॅक्टरी हांगा चलोवपाची आनी ती बेगीन आमकां चलोवपाक तेणी इंट्रस्ट दाखयलें म्हणटा तेका आमी प्रोत्साहन दिवन ती बेगीन करपाची ह्या खातीर आनी लोकांक आमी एक मॅसेज दीत म्हणली स्ट्रायक जातरी की आमी तुमकां कळयता कितें फुडें कितें जालां आनी तेका लागून आज आमी पत्रकार परिशद घेता आनी आमकां आशा आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हो आमचें हें फुडें व्हरतलो आनी निश्चितच हांगा इथेनॉल प्लांट अशें काही खंयच्याय रुपान साखर कंपनीक करपी एक प्लांट उब जातलो आनी शेतकऱ्याक पर्याय मेळटलो. आमी आतां सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा फुड्यान 2 फावटी केले दोनूय फावट्यांनी आमच्या हेमा फुड्यान व्हेले त्या मनशा बरोबर आनी प्रोसेस हो चालू आसा. तेन्ना आमकां एक खूब दिसलो आतां आमचो मंत्री तितून पडला आमचो आमदार पडला त्या भागांतलो आनी चड शेतकार त्या भागांत आसा म्हणटा आतां आमकां आशा आसा की ही फॅक्टरी जावपाची. मजगती शेतकार सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाकूय मेळ्ळे. मंत्री फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. उत्पादक तांचे जे कमिटी आसात आणि बाकीचे शेतकरी आयज सांग्यार तांणी म्हजी भेट घेतली कारण तांणी एक कारखानो जो आमी इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ऊसाचे केन शुगर ताचो ज्यूस काढून इथेनॉलाक प्रकल्प घालपाचे ह्या खातीर तांणी एक नांव सुचयिल्लें आनी तो तयार आसा. आमचे सरकारचे मॉडेलिटीज कितें जाता ते पळोवन पीपीपी तत्वाचेर हो कारखानो चलोवपाचो आनी सरकार तांकां प्रोत्साहन दितलें अशा प्रकारच्या म्हाका आतां ते पीपीपी मोडाचेर ते डिपार्टमेंटांतल्यान घेवपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसात. सो आतां तांणी सांगलें आसा की कारखानदारान आपूण संजीवनी साखर कारखान्याच्या प्रॉपर्टीन भितर हो घालपाचो प्रस्ताव दवरिल्लो आसा आनी सरकार चड करून तो मान्य करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दूधसागर पर्यटन हंगामाक बेरेस्तारच्यान सुरवात जाली. तळाव आमदार गणेश गांवकाराचे हस्तुकी ताचे उक्तावण जालें. नितळसाण दवरतना पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटर्सांक केलें. ब्रेस्तार सावन दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाली. दूधसागर घसघशाचेर येवपी पर्यटकांची सुरक्षा सामकी गरजेची. पर्यटकांक लागूनच तुमचो धंदो चालू आसा तेन्ना तुमची आनी तांच्याय सुरक्षेची जतनाय घेयात अशें आवाहन करतना आमदार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटरांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या.
शिस्त पाळूनच तुमकां धंदो करचो पडटलो अशें ताचें म्हणणें. बाकीचे कितें पळय सिस्टम आसा ते सिस्टमीक लागून तुमकां केन्नाय समज खंयच्या सिस्टमीची अडचण जाली जाल्यार ती म्हाका सांगा. हांव फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन वचून जावं मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ते सगळी सॉल्व करून घेतले. पूण एक लक्षात दवरा, सेफ्टी गेस्टाची सामकी इम्पॉर्टंट आसा. सामकी तकलेन धरपा जाय. जो मनीस कोण पळय गाडी चलयता आनी कोण घेवन वयता तेणी चिंतपा जाय की हो जो येयल्लो आसा मनीस तो देवाचे रुपान आपल्या कडेन येयल्लो आसा, तेचे मुळे हे सगळें वेवस्थीत चलता. आनी बाकीच्यो गाडी बी कशा कशी चलयली, फास्ट गेलो परत येयलो, फॉरेस्टाक हांव क्लियर सांगून दवरितलो, पयलींच सांगता. डिसिप्लीन मोडून गेल्लो कोणूय मनीस जर आसत जाल्यार मागीर तो अशोक बाब आसूं नाल्यार तो मागीर आमगेलो बेनी आसूं, तो कमिटी मेंबर आसूं, डिसिप्लीन मोडून कोणीच गेल्लो आसूं जायना. डिसिप्लीन मेंटेन करून सगळ्यांनी बरे भाशेन टूर ऑपरेटर जी पळय सर्कीट आसा ती बरे भाशेन चलोवपाक आनी ती सक्सेसफूल करपाक आनी हो धंदो बरे भाशेन टिकोवन दवरपाक फुडल्या 50 वर्सांक अशा पद्दतीचे आमी दुसऱ्याचे हे वातावरण जे पळय आसा न्ही ते देवाच्या आशिर्वादान दवरुया आनी बरे भाशेन सगळ्यांनी हो धंदो करपा लागून कॉपरेशन करचें अशी म्हजी विनंती आसा. दूधसागर न्हय ते बाजारा मेरेनचो वाठार निवळ दवरपाचें आवाहनूय आमदार गणेश गांवकारान पंचायतीक केलें. प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. म्हणजे पंच मेंबर जावं तो एसोसिएशनाचो मेंबर जावं तो जीप चलोवपी ड्रायव्हर जावं ओनर जावं की त्या गेस्टाक आमी रिस्पेक्टेड सारकी जर बरे भाशेन जर वागयलें जाय जाल्यार म्हाका दिसता हें बरे भाशेन चलतलें. एक लक्षांत दवरा सांगता हांव, सगळ्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन जावपा जाय. म्हणून मातशें डिले जातलें कितें करपाक, बाकीचे सगळ्यो गजाली करपाक. थोडेशें हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी मागलां की तुमची थोडेशें जीपीची प्रायसूय वाडोवपा जाय म्हणून. ती आतां जे कितें 500 रुपया घेता तितून भितर थोडीशी वाड कर. गरज पडली जाल्यार इवन ते जीएसटीचो मी अमावंट आसा तो सुद्दां आमकां कलेक्शन करचो पडटलो. दुसरी गोश्ट कशी आसा ते जॅकेट मी पळय जी दिता ती पंचायत ती जॅकेटां अशी इंटरनॅशनल लेवलाची ज्या पद्दतीन आमी परत ती सॅनिटायज करून दिवपा जाय त्या गेस्टाक, अशी थोडीशी सिस्टम सगळी इंट्रोड्यूस करची पडटली. पूण म्हाजे मनांतल्यान कशें आसा की तुमकां बरो धंदो जावपा जायो आनी बरे पद्दतीन तुमी तो हो कंप्लीट सिजन जो पळय आसा तो सगळ्याक बरो सिजन वचपा जाय. जोडीचो प्रश्न जालो पूण म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा सगळ्या कोणाक ड्रायव्हर लोकांक बी हांकां थोडे आमी थोडीशी ट्रेनिंग दितले. बाकीची शिस्त लागपा लागून आमी जीटीडीसी मार्फतूय थोडेशे प्रयत्न केल्ले आसा. आज तुम पहली बार दूधसागर वाटरफॉल देखने आए या पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग आए. कल हम लोग आकर गए इधर. कल ओपनिंग नहीं था, आज ओपनिंग हुआ. फिर हमको ऑफिस स्टाफ ने काफी कोऑपरेट किया, हमको नंबर शेयर किया. कल नाइट को हमको कॉल किया कि कल ओपन है और आप लोग स्पेशल आएंगे. हम लोगों ने हमारा फ्लाइट एक दिन डिले किया है और हम लोग स्पेशली इसीलिए आए. हम राजस्थान जयपुर से चेयरपर्सन सर ने आज वहाँ पर भी वेलकम किया. बहुत अच्छा लगा सर, थँक यू व्हेरी मच. आज तुम्ही पळयता की आज जगात प्रसिद्ध असलेल्या दूधसागर वॉटरफॉलाचे आज रितसर उद्घाटन जाता आणि उद्घाटन आमचो आमदार गणेश गांवकार यांच्या हस्ते सुरू आसा आणि आज तेची शुभारंभ जाता. आज उद्घाटनाचे पूर्ण दिशा आयच्यान दूधसागर वॉटरफॉल हो सुरू कायदेशीर रितसर सुरू. आम्ही आसा कुळ्या गांवांचो हो जग प्रसिद्ध असो वॉटरफॉल जो संपूर्ण फेमस आसा तो आयच्यान सुरवात जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगाव स्टेशन रोडावेल्या अतिक्रमणाचो सर्वे करून ती काडपाचो आदेश मडगावचे आमदार दिगंबर कामतीन अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्यात. खारेबांद ते स्टेशन रोड आणि पॉवर हाऊस ते अपोलो हॉस्पिटल मेरेन रस्त्याचे सोबितीकरणाचे टेंडर पास जाल्ल्यान कामतीन ही पळोवणी केली. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटावळे, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उपअधीक्षक संतोष देसाय आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. एक टेंडर जाला ब्युटिफिकेशन of KPM road from Khareban, the Khareban bridge to Travanpond bridge आणि थंयच्यान अप टू विक्टर अपोलो हॉस्पिटल एक टेंडर जालें. ते टेंडर काम करच्या पयलीं आतां सगळ्या ग्राउंड मारला हांगा जे आसा ते सगळे साफ करपाक इल्लिगल कितें आसा ते सगळे व्हेरीफाय करपाक. त्या शिवाय ते काम अर्देकूणय करून फायदो ना. म्हणून डिजिटल कलेक्टर DYSP सगळ्यांक घेवन म्युनिसिपालिटीचे सगळ्यांक घेवन आमी तापे मारले. तांकां सांगलां आनी सर्वे करपाक लायलो. हो रोड आमी एक्वायर केल्लो त्या वेळार
व्यवधान 15 मीटर ते 18 मीटरचे असं आशिल्लें. ते सगळे सर्वे केल्यार डिमार्केट करून घेतलें जाल्यार कोण भितर आयल्या कोण कितें आयल्या तें कळटा. दुसरें गाड्या रिहॅबिलिटेशन करपाचें काम चालू जाला. 12 जाल्या. 12 गाड्या ऑलरेडी कंप्लीट जाल्या. 12चें टेंडर जालां. हे बहुधा फुडले विकास स्टार्ट जातले. येयली तुवें ताका पळयला. भाताचेर सरकारान 6 रुपयांची सबसिडी दिता म्हूण सांगून सरकारान फकत 2 रुपयाच दिले. 4 रुपयांक सरकारान फटयले म्हूण नेसाय कुट्टरेच्या शेतकारांचो आरोप. सरकारान सांगिल्ले प्रमाण 6 रुपया सबसिडी दिवची म्हूण शेतकारांची मागणी. कुडतरेच्या शेतकाऱ्यांक पोरू परसोंदू भाताचें पीक बरें आयलां. कुडतरेचे शेतकार पयस वचून शेती करतात. अंदू ताणें नेसाय वाठारांत शेती केल्ली. मात तांकां सरकारान 6 रुपया सबसिडी दिता म्हूण सांगून फकत 2 रुपया दिल्यात म्हूण तांचो आरोप. पयसा लॉस कांय जालो ना. पावसान बऱ्याक येता लॉस आमकां शेत हाडींग पडना. पावसान पोरू कितें जालें लॉस जालें पोरू लॉस जालें. ते पाटी कांय लॉस जालो ना. पळय भात सुबे जाला लिहून आनी डायरेक्ट आमी हें लिवता आमी डायरेक्ट घाले. एक चार्ज आमी दिवपा पडटा न्ही. आनी माने चार्ज माने बायलेची. मातसो बरो जाला पूण आम शेतां उदक पास पडला चड पडला आनी मातशें आड पडला. शेत पाड जाला. भात चड जालो. पोरू कितें जाल्लें? पोरू चड जालें. चड जालें. ओनू कितें कमी जाला काय चड जाला पूण आड पोण चड पाड जाला. पावसाचे हेले जालें आड पडलें आनी येवपा मेळना. मिशनाचे 15 पण उरले तशें. शेत वयता आसतना जायते त्रास जाताय न्हू. बायलां जाय ते बायल मानाय जाय आनी आमगे शेत रोवन कितें आमगे पीक जालें ती जाल्यार आमकां तुवें गेश्टू सबसिडी घाल जाल्यार आमकां तूं पयलीं सांगताय ते इमके येतले. मागीर लास्ट आमकां 2 रुपया दिताय. आमकां लुकसाण न्हू. कितें खूब फायदा आसपा जाय न्हू. आमी इतले आतां म्हारगाय जाली कितली. तुमकां कितली सबसिडी दिता म्हणले पोरू? पयलीं आमकां 6 रुपया दिता म्हणलें. मागीर आतां तेणी आमकां 2 रुपया येयले गेले ते वर्सा. तुम सरकारा कडेन कितें मागणी करता? आतां तुजें आमकां आमगे रोयते न्हू आमगे गोंयचें पीक हें आमकां वाडोवन दिवपा जाय. आतां बायलां बायल कितें हाडटाय जाल्यार तांकां हाय रेटीन दिताय. आमगे कितें एपाट बी भाजी अशें कितें बी रोयता बी जाल्यार कमी रेटीन मेळटा आमकां. ते तुमकां सवाय मेळचें. आमकां मातशें आमगे कितें आमगे म्हारगाय वाडोवपा जाय न्हू. आमगे वाडोवपा जाय गोंयकारांची. आतां ती वयल्या उजाटी बायले लोक येताय तांकां हाय रेटीन हें करताय. हांव आसा नेसाय आनी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जे कुडतरेचे जे शेतकार आसात ते आपले भात हांगा हाडून ते भाताक वारें दितात आनी ह्या वर्साक तेंचें म्हणणें आसा खंय तरी तेंचें भात जें आसा हें बरें जाल्लें आसा. गेल्या त्या वर्साक पावस आनी वारो येयल्ल्या कारणान तेंचें शेत जीं आसा ती आड पडोन खंय तरी तांकां लुकसाण जाल्लें आनी भात कमी जाल्लें. ह्या वर्साक तितलें लुकसाण जालें ना. भात जें शेत आसा तें आड पडलेलें पूण खंय तरी भात गेल्या त्या वर्साच्यानी ह्या वर्साक तांकां चड मेळ्ळां अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता हे शेतकार जे आसा ते कुडतरेसान हांगा जे भात मशिनांतल्यान काडून हांगा हाडटात आनी सुकयतात आनी हांगाच वारें करतात. तर तेंचें अशेंय म्हणणें आसा की सरकार तांकां 6 रुपया सबसिडी दिता म्हणलेली सरकारान ती खंय फक्त 2 रुपया दिली. तेंचें म्हणणें आसा की ती सबसिडी वाडोवची. 2 रुपयान कांय जायना. तशेंच बाकीचें सामान म्हारग जायत आसा शेत रोवपाचें या भाजी रोवपाचें तें खंय तरी कमी रेटीन तांकां दिवचें जेणे जे शेतकार आसात ते खंय तरी आपल्याक फायदो जावन जे लोकांक जे भाजी जावं या भात जावं तेजी ती पुर्तता आसा ती खंय तरी चड वाडोवन दिवपाक शकतले. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. शिवोले मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामावेल्यान आदलो भाजपाचो आमदार दयानंद मांद्रेकार आनी सद्याची भाजपाची आमदार डिलायला लोबो मदीं भिनसाळ्ळा. शिवोले मतदारसंघातले बारीक रस्ते रुंद करचे सोडून जे रस्ते पयलीं सावनूच रुंद आसा तांकां आनी कित्याक रुंद करपाक ही आमदार सोदता हे फाटल्यान तिचो कसलोच हेत असो प्रश्न मांद्रेकारान विचारला. फाटलीं कितलींशींच वर्सां कसलीच उदरगतीची कामां जावंक ना म्हणपी आमदारान मतीन घेवंक जाय की आमदार आसतना तांचो प्रस्ताव हांवें हाडिल्लो. मांद्रेकारान सांगलें डिलायलाक आपलें काम करूं दी. आपूण म्हजे पक्षपातीचेर काम करीत रावतलो अशें मांद्रेकारान सांगलें. जे प्रेझेंट आमदार आसता पळय तेंचें कामूच तें फाटल्यान कांय करूंक ना. 1 पॉयंट प्रोग्राम तोच तेच फाटल्यान कांय करूंक ना.
आता नवे आमदार आहे ते करता आमचे ते शिवोली तोपडे ब्रिज टू ते जंक्शन रोड आहा पळय ऑलरेडी 5 वर्सां पयलीं 8 वर्सां पयलीं हांवें तो 20 मिटर केल्लो. आतां तो परत आनीक उरून कित्याक करता समजना अशें म्हणजे आनी कितलेशेच बारीक रोड आहा ते बारीक म्हाका दिसता ते जावपाची गरज आहा. हो आसा 15 मिटर आसलो पळय तोच आनीक 25 मिटर करून फायदो कितें आहा. तेंचो कितें काम म्हटल्यार कितें कशें तें जे कोण हें सांगता पळय तेंकां इतराप न्हू. बरोबर आहा. आतां प्रेझेंट MLA कामूच तें की फाटल्या लोकांनी कांय करूंक ना म्हणून कांय हरकत ना. आनी हे कितें करतले पळय तेंय कळटलें सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसतलें. आनी शेवटी हें कोणाक तुकाना सगळ्यांक आसता. पॉलिटिक्स आमी देवाच्या कृपेन कांय करूंक ना म्हटल्यार आमी 20 वर्सां केली 4 टर्म काडले. आनी 4 टर्म जर ते कांय करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता 4 टर्म म्हाका लोक निवडून दिवचेच नासले. आमी जें कितें काम केलां एज अ मिनिस्टर म्हणून हें शिवोली पुरतेंच मर्यादीत नासतना हें आख्ख्या गोंयभर आहा स्टेटीक लागून. बेरेस्तारा दाबोळी सर्कला लागसार ट्रक आणि बसी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कदंबा बस खाजगी बशीक ओव्हरटेक करतना पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो. ह्या अपघातांत 4 प्रवासी जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हांगा दाबोळी सर्कलार एक पॅसेंजर बस तशेंच एक पार्क केल्लो ट्रक आनी एक कदंबाचो एक्सिडंट जाल्लो आसा. जे आयकून येयला की कदंबा बस एक पॅसेंजर बसाक ओवरटेक करतना खंय तरी तो पार्क केल्लो स्टेशन केल्लो ट्रक तेका बँक केल्लेली आसा आनी हितून 4 जाणां इंजर्ड जाल्लेले आसा आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन हांगासले कॉटेज हॉस्पिटलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम फिरोज. गोंयच्या विविध खात्यांतल्या उदरगतीच्या विशयावेल्यान 3री वित्त आयोगाची बसका बरीच तापली. पंचायतीक मुळाव्या पावण्यार सशक्तीकरण करपा खातीर तांकां अदीक हक्क दिवप तशेंच शेतकारां खातीर सबसिडी आनी निधी वाडोवन शेतां फुलोवप ह्या मुद्द्याचेर प्राधान्य दिवन आयोगाक सुचोवणी दिल्या. जायत्या NGOंनी ह्या बसकेंत हाजेरी लावन आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यात. त्या सुचोवण्यांनी अंमलबजावणी करप काय ना हें आयोगाचेर आसा अशें NGOच्या वांगड्यांनी सांगलें. आमकां NGOs आनी दुसरे ऑर्गनायजेशनाक आपयलेलें फर्स्ट सजेशन. सो आमी जायते सजेशनां दिल्ले आसा. वन इज इन टर्म्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, फार्मींग सेक्टर कशें डिप्लिटेड जाल्लेलें आसा, क्लायमेट चेंज पळय आसा तें कितें करपाचें, रिन्युएबल रिसोर्सीस कशें आमी यूज करपाक जाय तेजेर एक हें करपाक. सो पंचायतीक आनी ग्रासरूटाचेर आनी पावर दिवपा खातीर आमी ह्या फायनान्स कमिशनाक सांगिल्लें आसा. आनी जे पंचायत जे थोडे इनएक्टीव आसा ते कशें हें करपाक रिवायव करपाक. सो इन ऑल सेक्टर्स ऑल एक्सपर्ट्स हॅव स्पोकन गिवन सजेशन. सो वी आर होपिंग दॅट ऑल दिस सजेशन हॅव बीन will be accepted and ultimately the government will implement the same. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा क्लायमेट चेंजीन कितले त्रास जाल्ले आसा, कितले आमकां ह्या दिसांनी मार्चान एप्रिलान ह्या फाटी उदक ना, बांय बी सुकलेले. सो कशें रिज्युनेट करचें हे बांय, लेक, वॉटर बॉडीज, प्रोटेक्शन, पोल्युशन हे कशें बंद करपाचें हे सगळे मल्टिपल सेक्टराचेर आमी उलयलेलें आसा. एंड वी आर होपिंग दॅट ऑल दीस सजेशन आर टेकन पॉझिटिवली बाय द गव्हर्मेंट. आयज आमी हांगा आयले आनी फायनान्स कमिशन ताचे लागीं डिस्कशन केलें एंड वी सी discussion about lot of problems, but at the same time we see there are no problems. It is just the absence of idea to find solution. तर आमी गोंयकारां लागीं मागता 18th अनेक सेशन आसतलें. बाब रोलिन मार्टिन्स ही मे हॅव बेटर आयडिया, ताका कॉन्टॅक्ट करचें आनी दुसऱ्या गोंयकारांनी येवन हातूंत भाग घेवचो अशें आमी मागता. आनी गोंयकार म्हूण एकठांय जावन आमचे दर एक गांव राखपाचो आमी प्रयत्न करपाची गरज आसा. थँक्यू. तुमचें नांव? जॅक मास्कारेनस, गोंयचे फुडले पिळगे खातीर प्रेजिडेंट. स्वप्न गांव जावचो म्हणून एक स्वप्न आसा तें पुराय जातलें जाल्यार मेक सेल्फ ऑफ ईच विलेज जाल्यार आमची पंचायत राज घट करपा जाय.
पंचायत राज घट जाल्यार आमचे सगळे रिसोर्सीस जावं ह्युमन रिसोर्स जावं नॅचरल रिसोर्स हे आमी आमचे नोंद करपाक जाय. वी हॅव टू सर्वे मॅप अँड डेटा बेस ऑफ ऑल दीस इन द विलेजीस. आतां पर्यंत आमचे कडेन ते ना, देखून कोणूय येवन खंयी बिल्डींग काडटा, खंयी रस्ते घालता आनी आमचो गांव काबार जाला, गोंय म्हणून उरोंक ना, इल्लेशें उरलां, ते आमी सांबाळपाक आमचे फुडले पिळगी एक संस्था आसा ती सुद्दां व्हडलो येता प्रयत्न करता. एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर आमी लक्ष घाल्लें आसा. आयज देखून आमी येयल्या ते ऑफिसाक हें क्रिएट जालें ना, थिंगा तेंगले चेअरमॅन आसन जाता आसलें. हें सारकें न्ही, तेणें ट्रान्सपरंट दवरपा जाय आनी एकावंटेबिलिटी आनी हें ट्रान्सपरंट आसपा जाय, ओपन आसपा जाय. हें आमचो गोंयचो फुडार आहा तितून. हांव मागता गोंयचे फुडले पिळगे कडेन हें मातशें मतीन धरचें. आतां आमी हांव 4 फावटी पंचायत आसलो, जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो, हें आमकां सगळें खबर आहा. म्हणटच आयज तें कोणा इंट्रस्ट ना, गव्हर्मेंट सांगत तें करताय हें केलें. आयज आनी आमकां पावर जाय म्हणटाय हें पावर पयलें तेणी एक्टिविटी मॅपिंग जाता, पंचायता काम कितें, जिल्हा पंचायता काम कितें, MLA काम तें क्लियर करपाक तें सेकंड फायनल कमिशन रिपोर्ट आसलें तें तेणें दिलें ना. तो बरो रिपोर्ट आसलो, एटलीस्ट तें वद्द दिल्यार आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जातालें. मोरगांव नगरपालिकेच्या सुमार 17 वयर स्वच्छता कामगारांनी तांकां सेवेंत कायम करचे अशी मागणी करीत बेरेस्तारा धरणे आंदोलन केलें. 15 ते 20 वर्सां काम करून लेगीत सरकारान आमकां सेवेंत कायम ना करपाचें कारण तरी कितें असो प्रश्न ह्या कामगारांनी केला. जाल्यार तळाव आमदार दाजी साळकार हाणें ह्या कामगारांक सेवेंत कायम करून घेतलो अशें आश्वासन दिलां. मी आता ती सगळी आयिल्ली कित्याक तांकां कोणें तरी सांगलें की 31 ऑक्टोबराक तांचे टेम्पररी स्टेटस आसा खंय बी काडटले म्हणून. सो आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की टेम्पररी स्टेटस कोण काडपाना म्हणून. आनी तुमकां याद जातली हे आमचे सगळे जे भाव आसा, आज म्युन्सिपालिटी आज सपोज वास्को तुमकां क्लीन दिसता, निवळ दिसता जाल्यार हांचे खातीर दिसता ते आपले रात दीस म्हणजे आमी खुबदां पयलें हांव एसेंब्लीनूय उलयलां की हे मनीस हांकां सगळ्यांत पयलीं प्रायोरिटीचेर फिक्स करता. कित्याक करपाक जाय की हे मनीस जे आसा जे इतले घाण अवस्थेन काम करतात आनी ताजे खातीर तांकां दुयेंसाय जाता. खुबशे जाण आमचे अशे एक्सपायरी जाता, तांकां TB जाता आनी कितें जाता आनी तांची लायफ जी आसता ती खूब शॉर्ट आसता. सो हे जे मनीस आमचो वॉर्ड क्लीन दवरता, आमचो गांव क्लीन दवरता, तांकांय खंय तरी सेक्युरिटी जाय. फाल्यां तांकांय भंय दिसता आमी फाल्यां काम केलें आनी आमी घाण काम करून बाबा आमकां फाल्यां TB जाली कितें दुयेंस जालें जाल्यार आमच्या फॅमिलीक कोण पळयतलो. हो भंय तांकांच न्ही आमकांय सदांच आसता आनी तांकां चड आसता, तें काम केल्ल्या कारणान चड आसता. आनी ताज्या खातीर तांचो सगळ्यांचो इश्यू घेवन हांव एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडिल्लो की फुडल्याच्या हातून जाता तितले हे जे आमचे टेम्पररी वर्कर्स आसा तांकां फिक्स करपा जाय. तांची एक एक जाणांची एजूय गेले आतां, सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करपाक मेळना. सो हे सगळे जे मुद्दे आसा ते एसेंब्लीन सविस्तरपणे हांवें मांडल्या आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे सर हाणेंय बी एग्री केलां की हय जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा आनी तुज्या हाजे वयल्यान आमी जाता तितले तांकां फिक्स करपाचे आमी प्रयत्न करतले. चीफ मिनिस्टरा लागीं आमच्या UD मिनिस्टरा लागीं ते हांकां खंय तरी फिक्स करपाचें कित्याक आतां सद्याक परिस्थिती आमची म्युन्सिपालिटीची ती बिकटूय आसा. पूण आतां प्रॉब्लेम कसो आसा, पयलीं आमी 400 वखद आसलेले आमचे 20 वर्सां पयलीं, पूण आतां खंय खंय जावन ते 50-60 पावलेले आसा. थंय आमचे घाण उरतात आनी मागीर लोक उलयता, लोक व्हिडिओ काडटा. हें कारण आसा कित्याक आमचे कडेन इन्कम ना. हो इन्कम खंय तरी येवपाक जाय म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटान खंय प्रयत्न करता. आमच्या वॉक्टराय बंद जाल्लेले आसा, खंय तरी आमची जी शॉपां आसा खंय आसा ती लोकूय पयशे दिना. पूण तेंच्या कडेन हांव विनंती करता पयशे वयचे, आमकां पयशे ना म्हणून आमचे कडेन लेबर ना. हे खंय तरी आमचो आमदार वास्कोचो आमदार सुटावो काडटलो हें हांव आश्वासन दिता लोकां खातीर. आनी बरें वास्को जातलेशें आनी हांकां फिक्स करपाचें ही आमी प्रयत्न करता आनी बेगीन जावचें हेंचें. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.